सर एक मुद्दो येता की सभापतीच्या पदाचेर आणि म्हाका दिसता देशभरी चर्चा चालू आसा, इन्क्लुडींग आता महाराष्ट्राक लागून सुप्रीम कोर्टा भितरय चर्चा चालू आसा की सभापतीच्या पदाचेर बशिल्लो मनीस निमाणे कडेन तो आमदार म्हूण निवडून आयिल्लो आसता आणि ऑब्वियसली तो खंयच्या तरी पक्षाचो उमेदवार आसता. आज जेन्ना देशभरी चर्चा चल्ल्या एक सभापती म्हूण तुमी हाजे कडेन कशें पळयतात की खरेंच आयच्या काळा भितर सभापतीक न्यूट्रल रावप शक्य आहा काय कितें? नाही न्यूट्रल रावप शक्य जरी नासलें पण त्या पदाचेर रावन जे आसा न्ही की हांगा जर लोकशाही जर चलतली जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षाची म्हणजे भुमिका तितलीच म्हत्वाची आसा. म्हणजे केवळ तो सत्ताधारी पक्षांत जर एक आमदार उरलो आनी तातूंतल्यान तो सभापती जालो जाल्यार सुद्दां आसा न्ही जाल्यार जे कन्स्ट्रक्टीव जी भुमिका आसा म्हणजे लोकशाहीची की तो विरोधी पक्षाची वेवस्थीत पार पडूंक शकता आनी ती आसपाक जाय आनी ती नासत जर जायत न्ही म्हळ्यार एका सायडीन आसत जर जायत न्ही जाल्यार कशें एक सूज आयल्या सारकें ती कशें म्हणजे एक सायडीन अशें बरें चल्लां आनी दुसऱ्याच्यान इम्बॅलन्स तयार जाता की तशें जावचें न्ही. आनी त्यामुळे की राज्याच्या विकासा खातीर किंवा लोकशाही जी आमची घटमूट करपा खातीर जाल्यार स्पिकरान जे आसा न्ही सभापतीन जे आसा न्ही की एक न्यूट्रल भुमिका घेणें आवश्यक आसा आनी ती पार पाडपाक जाय. तुम्ही म्हणटात की पक्षाचो मनीस आसून सुद्दां त्या पदाचेर बसून न्यूट्रॅलिटी सांबाळप शक्य आहा? शक्य आसा. कठीण काय ना? कठीण काय आसा म्हाका दिसता की म्हाकाय थोडें दिसतालें की हांव एक करूंक शकतलो काय कितें सुरवातीक पण हांवें आतां एक 2-3 सत्र करत म्हाका लक्षांत घातलें की ह्यो गजाली हांव करूंक शकता आनी योग्य तरेन चल्ला हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी हाचे लोकां कडच्यान सुद्दां जे आसा न्ही की अभिप्राय आसा म्हाका मेळटा. सो हांवें कित्याक प्रश्न विचारता कारण यू आर अ सिनियर पॉलिटिशियन आनीक हे जे फुडाफुडीच्या राजकारणाचेर आमी जे उलयतात जाका लागून ही डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन्स तयार जाली त्या फुडाफुडीच्या राजकारणाचो सगळ्यांक फटको बसला. म्हळ्यार तुमची पयली निवडणूक ही ह्या फुडाफुडीच्या राजकारणांतल्यानच जाल्ली, पयली निवडणूक जाल्ली ती आनी ते देशांतलें पयलीं उदाहरण आशिल्लें 10th शेड्यूल अमेंड जातकीर फुडाफुडीचें 2004-2005 हय आनी ती तुमची पयली निवडणूक आशिल्ली आनी देशांतली पयली उदाहरण जेन्ना आमदारान रिजायन करची पडटा आनी परत निवडणूक तातूंतल्यान तुमची पयली निवडणूक जाली. मागीर तुमचे राजकीय प्रवासा भितर असं जालें की त्या फुडाफुडी तुमकां फटकोय बसलो की दुसरी पक्षांतल्यान लोक आयले आमदार जाले पदां घेतली आनी मागीर तुमकांय पक्षा पासून पयस वचचें पडलें. आज तुमी अशी कर्मधर्म संयोगान अशा पदाचेर बसल्यात की ह्या फुडाफुडीच्या राजकारणाचेर निकाल दिवपाचो तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या. तुमकां तुमच्या राजकीय प्रवासा भितर हाजो फायदोय जाला लुकसाणय जाला. तुमी ह्या फुडाफुडीच्या राजकारणा कडेन कशें पळयतात? नाही एक गजाल लक्षांत येता की ह्याच स्थितींतल्यान मुजरगम जालो म्हणजे 2005 सालांत जे आसा न्ही की जी पयली देशांतली पयली घटना आनी तातूंतल्यान बाय इलेक्शन जालें आनी त्या बाय इलेक्शनांतल्यान हांव आयलो. तुवें म्हणलें कशें 2007, 2005, 2007, 2012 आनी 2017 म्हाका ह्या सगळ्या गजालींतल्यान भायर रावचें पडलें आनी परत 2023 हांव परत आयलो. आणि आज म्हणजे आता तुम्ही म्हणलें कर्म संविधान म्हणटालें तशें पण आज तुमचे मुखार आहा की निकाल दिवपाचो म्हणून म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या गजालींच्यान प्रवासांतल्यान हांव आयले नंतर म्हणजे 2005 साकून हे सगळ्या प्रोसेसांक हांव पळयत आसतना आनी ह्या राजकीय क्षेत्रांतलो एक सिनियर कार्यकर्तो अशें दिसता की ह्या फुडाफुडीच्या राजकारणामुळे म्हणजे अनेक गांवांचेर नुकसान जाल्लें आसा. म्हणजे नुकसान म्हाका कशें राज्याचें नुकसान जाल्लें आसा म्हणजे अनेक कार्यकर्त्यांचें नुकसान जाल्लें आसा आनी हाजें उदाहरण जें आसा न्ही आमी गोवाभर गोंयची जनता किंवा देशभरांतली जनता आमी पळयता. पण कांय गजाली ज्यो आसा न्ही म्हणजे लोकशायेच्या घटनेनुसार ज्यो त्या गजाली मान्यता दिल्ली आसा की त्या मान्यता दिल्ल्या ते अश्यो ज्या कायद्यांक तरतूद केल्ली आसता म्हणजे जे आसा न्ही कायद्याचो आधार घेवन तुम्ही म्हणटात काय गजाली जातात बरोबर. बट तुमकां हें फुडाफुडीचें राजकारण मान्य ना. एक राजकारणी म्हणून एक इंडिव्हिज्युअल म्हणून तुमकां हें फुडाफुडीचें राजकारण पडटा? नाही फुडाफुडीचें राजकारण पळय कशें आसा कांय गजाली की इच्छा आसून जाता अशें ना तें की कांय गजाली की जर लोकशाही सुद्दां बॅलन्स व्हरतालो जाल्यार सुद्दां आसा न्ही म्हणजे शासन चलयतलें जायत न्ही
जाल्यार बऱ्या तरेचे लोक ह्या सगळ्या गजाली खातीर जाय आसत जर जायतली की त्या वेळाचेर बॅलन्स करपा खातीर आसतना अनेक गजाली केल्यो वता. तुम्ही म्हणता ते राजकीय बॅलन्सिंग आणि ताका कायद्याचो आधार घेवन सध्या हें राजकीय बॅलन्सिंग जाता. बरोबर. आनी इन्सिडेंटली सर म्हाका दिसता अख्ख्या देशाची नजर तुमी कितें निर्णय दिता ताचेर उरतली. कारण गोंया भितर जेन्ना ह्यो डिफेक्शनाची गजाली येतात आनी असली पिटिशन्स येतात ताचो देशभरांतल्या गजालींचेर परिणाम जाता. सो तुमी म्हळें की तुमी टायम बाउंड मॅनरा भितर हें करपाक सोदतात. आय बिलीव दॅट सर्टनली अख्ख्या देशाची नजर तुमी कितें निकाल दितात. आतां मागीर तो कोर्टात वचूं किंवा कोर्टात न वचूं बट तुमी कितें निकाल दितात हाजेर म्हाका दिसता सर्टनली अख्ख्या देशाची नजर आसतली.